बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सवे आसूं. देव प्रवाद्यांक धाडटा कोत्ता तें सारकें ना, तें करूंक फावना हें सांगपाक धाडटा. आनी जायते फावटी आमकां जाय तें करूंक मेळना म्हणटूच आमी प्रवाद्यांचेर जोडटा. पूण देव उपरांत करपाचें आहा तें कोत्ता. हें आमी पयल्या वाचपांत आयचेच आयकतले. हें मी सांबिडयता. जॉन नोरोयना आनी अनुसियासा रोद्रिगीस हाच्या ओतम्याक, फ्रांस शावेर फेर्नांदीसाच्या ओतम्याक आनी तेजे बरोबर मागूंक लायला वाडदीस रिवाल्डो वाल्वारिसाचो मागुया. ही मनान धरुया सगळीं तें सांग. सगळ्यां पासत मागुया. जाका चड मागण्याची गरज आहा ह्या वेळार तांचोय उगडास आमी करुया. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटेमेचे खातीर सुरवात कुजद्या फुड्यांत पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें चडून हें जायती कातकां केल्यान म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. सद्भाग्यो सदांच एकवा मरीक सगळ्या देवता आनी भक्तांक तुमकां भाव भणिंदो जे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां कृपेन आपणावन उजवाडाचीं भुरगीं केलीं, तर खोटेपणाचे काळोखांत आमकां बुडूं दिवं नाका. भोगोत स्वताचे पडजोडान आनी सदांच जेशी कर म्हूण मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमाजियान बेतालाच्या यादनिकान इस्रायलाच्या राजाक जेरोबोमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घोराण्या मदें आमोस तुजेर कोलपोला. तो सांगता तें देसाच्यान आनीक सोंसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता. जेरोबोम तलवारीन मरतलो आनीक इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतली.
आमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे बाकणारा, चल, जुदाच्या प्रांतांत परतून वच, थंय तुजो ग्रास जोड आनीक बाकीत कोर. बेतालांत आमकां आनीक बाकीत करूंक नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमोजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनीक रुंबोड झाडाचो सांबाळणार. पूण सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखतलो काडलो आनीक म्हाका सांगलें, चल, म्हजे परजेक इस्रायल परजेक बाकीत कर. तर सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय इस्रायला विरुद्ध बाकीत करूं नाका. इजासाच्या घराण्याक आड संदेश दिवं नाका. आतां सर्वेस्पर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारांत कलवंतपण करचें पडटलें. तुज्यो पूत धुवो तलवारीन मरतल्यो. तुजो गांव मापून वांट्टले. तूंच पर्यान मेळ्ळ्या जमनीर मरतलोय आनीक इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतली. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराचे निर्णय सगळे स्वताचे. सर्वेस्पराची समर्थ बोरी, जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेणट्यांची जाणवाय. जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदांच थकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे. जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे. भांगारा परस निर्बेळ भांगारावून काळजाक तांची आस. मोवा परस पळयेंतल्या मोवावून ओदीक ते गोडवे. जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे. उद्गार. देव बाप आसलो जेजू सोवें खुर्सार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमच्या आदीन केलां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथ्युआ प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजू दुसरी ओड्यार चडलो आनी पोल तोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. ते वेळार आंतुन्नार पडलेल्या कारकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो.
तांचो बावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भियो नाका पुता, तुजीं पातकां भोगसोलीं. आनी आयकोना फुडें थोडे शास्त्रांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा कोत्ता. ताची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तोरांतलें खंयचें अदीक सोंपें, तुजी पातकां भोगसोलीं म्हणूंक उठ आनी चल तुजें अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवंक दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ तुजें खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. हांव बायलां पादिगार आहलो तेन्ना केन्नाय आमी नायट विजील कोत्ताले. केन्नाय एक फावटी नायट विजील केली आमी आनी एका मनशान आपणाचो टॅस्टिमोनी दिलो आनी अशें सांगलें, म्हजी बायल चड बरी नासली. आनी आमी सगळें सांगलें आमकां केरळा वसाक, केरळा रितीर करात, वसात आनी केरळा रितीर करात. आनी तेन्ना आपूण आनी बायल केरळाक गेली. पयलें फादरान विचारलें, कुमसार जाल्यार कितलो काळ जालो तूं? दादल्या लागीं विचारलें आनी बायले लागीं विचारलें. आनी दादल्यान सांगलें 13 वर्सां जालीं. कुमसार जाल्यार 13 वर्सां जालीं. पयलें दोगांय कुमसार करात. वचून पयलीं दोगांय कुमसार करात तुमचें. आनी कुमसार करून येता म्हणसर ही बायल मात बरी जाता. तर जेजून आमचें चिंतलें भयणान बांदो, जेजून आमचें चिंतलें संवसारांत म्हजो पोरजा कशी जियेतली. हे साक्रामेंत 7 साक्रामेंत देवान आमकां दिल्यात भयणान बांदो. इतले पयले बाप्तिस्म क्रिस्त म्हयनो कितें म्हणटा आमी ताका? कसले संस्कार म्हणटा आमी? इनिशिएशन, क्रिस्तांव सुरवातेचे संस्कार. उपरांत कुमसार आनी पिडेस्तांची मागणी. कसले संस्कार म्हणटा आमी? साक्रामेंट ऑफ हिलिंग. मनीस रेगुलार कुमसार जाता, ताची भलायकी बरी उरता. जेजून चिंतलां हें आमचें भयणान बांद, जेजून आमचें चिंतलां. म्हजे पोरजेची भलायकी पिड्यार जाल्यार कितें आहा? कुमसार कर पयलो कुमसाराक वच. आनी आयचें वाचप तेंच सांगता. वारकाराक बरो करपाक ताणें पयलें म्हणलें, तुजी पातकां भोगसलीं. आनी ते देव निंदा कोत्ता म्हणटा. पूण देवान पातकां भोगसूंक जाता. आनी पातकां भोगसलीं. आनी तेन्ना आरकाराक म्हणलें, तूं घे हातून घे आनी चल, तूं बरो जालो. हेच भाशेन आमी आदीं सोंतेसां म्हणटाले. इंग्लिजीन कितें म्हणटाले आमी? ना, सोंतेसां इंग्लीश भाशेन कितें म्हणटाले आमी? स्ट्रामाक्शन. स्ट्रीम निमणें मोरना गोता लावपाचें स्ट्रीम. आतां ना. एनॉयंटींग ऑफ द सीक. हे 2 संस्कार दिजून दवरले आमच्या पासत. कुमसार आनी पिडेस्तांची मागणी भयणान बांद. भलायकी हाडपाच्यो. जेजून आमचे भलायकेचें चिंतलें. आनी भलायकी आमकां येता रेगुलार आमचें कुमसार करप. रेगुलार आमी आमचें चिंतप. हांव हूंय उत्तां, कितलो हांव कालच्यान आयज बरो आहा.
कालच्या हांव कितलो बागेवन जाला हें चिंतप, जण एकल्यान चिंतप. आनी त्या पासत कुमसाराची गरज आहा. धाकलीं पातकां पासून मेळान बांदूं आमी आमचें रेगुलार कुमसार करूंक फाव. रेगुलार कुमसार सगळे कुमसार कोता आमी दोळ्यान बांदूं रेगुलार कुमसार करूंक फाव. तर आयज जेन्ना हो आरकार बरो जाता तुजी पातकां भोगसुलीं आनी बरो जालो. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C35 पेज नंबर 43. C35. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मान तसलीं जा म्हूण मागुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या गुटां वरवीं तूं आमचें तारण कोत्ताय देखून हे पवित्र देण्याक सोंपता तसली आमची सेवा जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर काळे आनी सत आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान ताचें मरण समरमताव, जिवे बाळटा ताचें पुनर्जन परगुट्टाव, तीर बरवाशान ताचे मोहिमेच्या येण्याक कोतरेकताव. देखून सर देवदूतान सातां भोगतां सांगाती तामन आसतना जी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोय. देखून दोआपणीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मरो सोसूंक वेच्या आदीं आप कुशीन तो परान जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली
तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट तुझे मरण आमी समरता आनी तूं परत येयसो तुझे पुनर्जीवनपण परगटा. देखून सर्वेस्परास मेजेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडयान रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितमेचेर विस्तावलेचे पवित्र सवेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा थंय सिमियांव आदारी गोणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान उतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आमचे काकुदीन वतल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसाची बेडीन वांटो घेतल्यांची आमच्या दर एका कुटुंबाची वावर धंद्याची ह्या गांवांत जुन्या जायत्या आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठभाय जिविताक आपोणी आमकां फावो कर. आमी दया करून मागता. आंकवार मरी बागेत आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेन से बागे धर्मता आनी सोळ खेळून तुका मानवल्यान त्या सगल्या सदां भोगतां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो माली बागेन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाजीन तेरेस मा तेरेसा बागेन हातून बागेन अल्फोन्सा बागेन फ्रांसीस शावेर आमसास्कर बागेन इस्तेमोचो आस्कारी बागेन जॉन मारी वियानी बरोबर सगळ्या सदां भोगतां बरोबर सासना जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी थंय सांगाता तुका वाकाणू आनी मोही म्हाका आमकां फावो कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एक वळान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक जेजून आमचें चिंतलें ह्या संवसारांत आमकां भलायकी जाय आनी उपाय दवरले आमकां भलायकेचे त्या कारगान येवन सगले आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तण्णे करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दयाकण जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां जुदार काकुती सूर पातकाळी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकोडान सांबाळ. तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
पळयात त्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्याक तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना, म्हळ्यार उतर तुडून आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. D25 क्रिस्ताच्या आत्म्याक म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजे इतान कर. क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका दारूस कर. नाडूय म्हाका उदकान कर. पवित्र गोश्टांनो म्हाका गोड करात. तूं बऱ्या जेजू चिंतान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या बेलार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशियो तूं म्हाका फळाय. भक्तां संगती तुका भक्तांच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमी तुका भेटयल्ल्या शेवलेली देवीक बोली आमकां जिवान बरोवंक हे वरवीं सदां तुका प्रितीमोगान एकवटोन सासणाक तकता तसलो फळ आमी काडूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मी सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया F16 पेज नंबर 93. F16. Misaci petrata sopi, Krista shanti karatsoya, Sorgi kurma amche devi, Deva karga adavya, Deva karga adavya,
Vetus Domini, in Pasmici,